सगळीं आमी उबी रावन विसाचे सुरवातेक गायन गावुया. देवा तूं आमचो रोम A11 पान 5 A11 पेज 5. Sogdang tumpka dio bordistiu. Somplolo Joki Azevedo, somplear Muino Borta, Devantaka, Surgice Suk Favokoruk Maguia. त्याचबरोबर आयझॅक विएगस आपलो वाडदीस समरुमता देवांताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. गाली ह्या वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासूनय मागुया. जॉन्सन अमाराल, ऑझवी लॉरेन्सो, स्टीफन डिसूजा, आंतोनियो मेंडिस, पीटर कॉर्ते, हेरल्ड अझावेदो, सिसिलिया गोन्साल्विस, मारिया लॉपिस, जोआना फर्नांडिस, विक्टोरिया विएगस, ऑनरिना विएगस, बॉस्को पिंटो. आणि आयज आंकवार मारेची भेट ह्या कुटुंबाक केविन एन डिंकी, डॉमिनिक फर्नांडीस, फेडरिक फर्नांडीस, अंजलिन विन्सेंट अझावेदो, रिटिना लेमुश, एडगर एंड लिजेट कोथा, ब्रेंडा पिंटो. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सुर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आणि हे रितीन फावो ती बरी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोसुरविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून थोडां विचारून वायट दान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमोचो अपराध अमोचो मोडो अपराध ह्या पासो भाग्यवान सदांच साक्षीवान मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया.
सुर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, तूं अगोनीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतोल्यांक तांकां फावो जाल्ली परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलोतीन सर आमची पातकां बुगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. मालाकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर म्हणटा, तुमचीं उतरां म्हाका कठीण लागतात. तुमी विचारतात, तुजेर आड आमी कितें मोडलां? तुमी म्हणटात, सोर्वेस्पोराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताच्यो आज्ञा सांबाळून वो दोलबाराच्या सोर्वेस्पोरा मुखार दुखेस भोवून आमकां कितें मेळटा? गोरवीस मनशांक सुदोय म्हणपाचो आतां वेळ पावला. वायट करूनय तीं सूख भोगतात. देवाचे सोंसणिकायेची परिक्षा करूनय तीं कास्तींतलीं सुट्टात. सोर्वेस्पोराची भोक्ती कोतात तीं एकामेकाक अशें सांगतालीं. पूण सोर्वेस्पोरान चीत दिवन तांचें आयकलें. सोर्वेस्पोराची भोक्ती कोतात आनी ताच्या नांवां काल आसरो घेतात. तांची नांवां घालून ताच्या दोळ्या मुखार एक केरीतपणी एक उगडासाचें पुस्तक बरयलें. हांव तयार कोत्ता त्या दिसा दोलबाराच्या सोर्वेस्पोर म्हणटा, केरीतपणी ती म्हजें दायज जातली. जसो एक मनीस आपलें उतर आयकतल्या पुताक बक्षिता, तशें हांव तुमकां बक्षितलों. तेन्ना प्रमाणीक आनी कोट्या मनशां मदें देवाची सेवा कोत्तल्या आनी ताची सेवा करिनासलोल्या मनशां मदें अंतर आसा म्हूण तुमकां नव्यान गमून येतलें. जोलट्या आकट्या परी तो दीस लागीं पावता आनी सगलीं गोरवीश मनशां आनी कोटेपण कोत्तात तीं सुकलेल्या तोंडा सारकीं जातलीं. तांचें मूळ आनी ताळ दवरिनासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो. पूण तुमकां म्हज्या नांवांची भोक्ती कोत्तल्यांक प्रमाणीकपणाचो सुर्या पळजोलतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. Q4 बापा 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 मोच्या पान 166 Q4 पेज 166.
उद्गाराक सगळीं उबी रावन गायन गावुया. B10 527. Zoj sorry swara, zoj sorry swara, zoj sorry swara, zoj zoj. Zoj sorry swara, zoj sorry swara, zoj sorry swara, zoj zoj. Udordowiam ci garza, nie budu cię budać i utrał. Udordowiam ci garza, nie budu cię budać i utrał. Zoj sobie swara, zoj sobie swara, zoj sobie swara, zoj zoj. Zoj sobie swara, zoj sobie swara, zoj sobie swara, zoj zoj. Sorvi spurtum ci soviasu. Umci soviasu. Luca pormoni in Gesù Christa ci शुभ वर्तमान. Oi matuka somia. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात आनी तो मोदयांनीर तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उणे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून सरला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितर थावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक खिडी घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरांदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण मासली मागीत जाल्यार तो ताका मासलेचे सुवातेर सुडोप काडून दीत. असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत. वो ताती मागीत जाल्यार तो ताका विचू काडून दीत. तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बरी वस्तू दिवंक जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सुर्गेचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाळ बाबा भयणांनो, कालच्या दिसा आमी पळयलां, शीस जेजू लागीं मागतात, आमकां मागणें करूंक शिकय. आनी सोबीत आमच्या बापाचे मागणें शिकयल्या उपरांत जेजू आज तांकां एक वापार सांगता, मागात. मागपाचें बोन जावचें न्हय. जसो अब्राहम मागत रावलो, जेजू आपूण मागतालो, तुमी तुमचें मागणें चालू दवरचें. जुदेवांचे संवये प्रमाणे कोणूय वाटसूर पावलो जाल्यार ताका जेवण आनी न्हिदूंक म्हणजे रेस्ट दिवंक जाय आसलोलें. हें तांच्या स्वभावांतूच आनी कल्चरांत आसलोलें. जायते फावटी लोक दोनपाचो दोग लागना जावंक सांजेचो प्रवास करतालो आनी सांजेचो प्रवास करता तेन्ना घडये लेट एका गांवांत पावतालीं. थंयसर पावल्या उपरांत कोणें तो दारार मारलें, ताका जेवण हात धुवंक विसो घेवंक सुवात दिवंक जाय आसली. घरांत भितर न्हय जाल्यार खंयसर तरी तांची सुवात आसा, थंयसर ही सुवात दिताले. हें तांचें सदांचें. आतां हांगासर हे सुवातेचेर
कोण आयिल्लो आसा आनी ताचे लागीं कांयच ना, पूण तो मनीस आपल्या इश्टागेर वेता. इश्टागेर वेता तेन्ना इश्ट म्हणटा आमी खिडी घातली आमी न्हिदून गेले. खिडी लास्ट घालतात. पयलें सगळें जेवतात, सगळीं मागणी बाकाबाज जाली, मागीर आंतुरतात जमनीचेर. लास्टाक खिडी म्हणटा तेन्ना आदांबो आसतालो ओणटी भितर, एक लांकडाचो कुडको आसतालो आदी. दारांय आसतालीं, दारां खिडी घालताले जायत घडये, पूण आदांबो म्हणजे एनिमल्स आनी दुस्मान कोणें फोडिना जावपाक सपोर्ट कसो. आतां आमी ग्रिल्स घालता जायती फावटी जनेलांक बा, पूण आनी दारांक सारके आदांबे आसताले. थोड्या घरांनी आजून आसात, आमच्या आदल्या घराक आसा तो आदांबो म्हणटा तो आसता. मागीर दार बंद जाता. म्हणटच हो मनीस आतां न्हिदूंक गेलोलो आसा, सगळें काबार, फाल्यां उठ्ठलो. असल्या वेळार हो ताचो इश्ट पावून सोदता. इश्ट पावल्या उपरांत तो रिजन सांगली ताणें जायतीं जायना म्हूण, पूण ताचे करंदायेक लागून तो मागीर ताका उठोवन ताका दितलोच. जेजू फुडें आनी कितें म्हणटा, ह्या इश्टान ताका दिलें. आमचो देव इतलो बरो, आमच्या भुरग्यांक पासून आमी बऱ्या स्वभावाचे न्हय, आमी बऱ्या स्वभावाचे न्हय आसतना पर्यंत सगळ्याहून बऱ्यो वस्तू आमच्या भुरग्यांक आमी दिवंक प्रयत्न करता. आमी तर इतलीं वायटवी जावन इतलें बरें दिता, देव कित्याक आमकां बरें दिवचो ना. हे पासत मागात. मागणें शिकयलां जेजून कशें मागणें करचें तें, पूण पर्सिवियर, डोंट गिव अप. सांता मोनिका आमकां देख, मागत रावलें आपल्या पुता पासून, तिका जाय तें मेळ्ळें, बरें मेळ्ळें. आनी देव बरें दिल्या बगर रावचो ना, हांगासर दिलोलें आसा. कोणूय तांती मागल्यार विचू दिना, आनी आमी तर आमच्या मना प्रमाणे तरी बरें न्हयशें दिसता आमकां, देव आमकां बरें तें दितलो. ह्या पासत आमी मागत रावूंक जाय आनी सोडून दिवंक जायना. वी शूड पर्सिवियर आमी म्हणटा. मदेंच एक दीस मागलें, दुसरे दिसा सोडलें, तिसरे दिसा मागलें, चवथ्या दिसा सोडलें, तशें जावंक जायना. भावार्थान आमी देवा लागीं बऱ्यो वस्तू मागत रावूंक जाय. देव आमकां आपल्या आशिर्वादान भरतलो. भेटून येईन आमी गायन गावया C30 सर्वेस्वरा मानून गे 5:42 C33 पेज 42. म्हज्या बाबा भयणानो, ही आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे बोवीत सभेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरोबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तुजे वरवीं आमकां सोदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा,
सोरकाळी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण पुरगोडटाव. थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेबोध येण्याक ओंत्रेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोन मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaco good porgotuja. Sumia Jezu Ami omrokatał, Ami ekał świtle wiedał, Ty chlebami tu mój Bohan Jezus, Ami tu Cię moro porgotał. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून सर्वेस्परा तुज्या चाकरा जोखींची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माई संगाती तुज्या पोती बागेवंत झुजे. बागेवंत धर्मदूतांनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Amen.
आमच्या सुरवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें चुकयले प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशींच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरें वचन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता हे सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकूत देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकूत देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना फावना, पूण शेवटानूच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया. डी 40:5 मुंड्याची मोडणी कालसीची वांटणी पान 70:3. डी 45 पेज 43.
कांचेची वाटणी क्रिस्ती लोकाची प्रार्थूया. सुरपदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरोवं आनी आमचें क्रिस्त जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुरविस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सगळे आसूं. आनी सुरपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवंत मिंगेलीक मागणें. समिंगेल मा बोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवतराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ.
देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गेच्या दलबाराच्या शोराक देवाचे पदवीन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणान लुटून घाल, कित्याक ते आत्म्याचो नाश करून आख्ख्या संवसाराक झोल पडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया के 4 जिवितातूं उजवाडातूं पान 141 के 4 पेज 141.